करपाक आनी कडमजूरांक उपज करपाक उबो रावल्लो आसा. स्पीकर सर, आज उलयता आसतना आमचे जलस्रोत खात्याचे मंत्री मान्य सुभाष शिरोडकरजींचे तशेंच डिपार्टमेंटाचे सगळे अधिकारी SC, EE, JE, AE आनी सगळे कर्मचारी यांचे हांव अभिनंदन करपाक सोदतां, आभार मानपाक सोदतां. जे सहकार्य तेंच्यांनी मय मतदारसंघात समृद्धी हाडपाक लागून जे दिल्ले आसा आनी जलसंजीवनी हाडपाक लागून जे सहकार्य केल्लें आहा त्या बद्दल मय मतदारसंघाच्या जनतेच्या वतीन हांव तेंचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा. स्पीकर सर, ही जलसंजीवनी हाडपाक लागून जे खरे कश्ट केल्ले ते स्वर्गेस्त अनंत विष्णू शेट आदले आमदार, ज्यांच्यांनी तिराळे धरणा पासून येणारो हो एक कॅनल आमच्या मय मतदारसंघात हाडलो आनी तेन्ना पासून ह्या मय मतदारसंघात ह्या कॅनलाचें पूर्ण काम कंप्लीट जाल्लें आसा आनी नारव्या पावल्या नंतर हो कॅनलाचो रुपांतर एका पायपलायनीनसून ह्या सगळ्या गांवांत डिस्ट्रिब्युटरी लायन जे आयज काम चालू आसा, हे जे काम आसा ते अत्यंत सुखद अशें लोकांक सूख दिणारें अशें काम आसा. म्हणजे जेका खंय उदकाचो खंय सांठो येवपाक जाय आसलो त्या अनपेक्षीतपणे तांकां हें मेळ्ळें आसा. स्पीकर सर, आज हें जें सगळ्यान व्हडलें काम आमच्या मतदारसंघात माननीय मंत्र्यांनी केल्लें आसा. स्पीकर सर, दुसरें जें काम आसा तें आमच्या मयम लेक जो आमचो एक समृद्ध अशें तळें आसा आनी हेजो जो सांठो वाडोवपाचें काम किंवा हेजो बांदाचें स्ट्रेंथनिंग करपाचें काम आयज आमचें डिपार्टमेंट करीत आहा. ह्या कामान जे सहकार्य केलां त्या बद्दलूय तेंचे हांव आभार मानता. स्पीकर सर, तशें आनीक जी कामां केल्लीं आसा भितून आमचें गोंयगाणें तळें जे कितलेशे हेक्टर ऑफ जमीन आमची शेतवडीन आमी लागोवंक शकता अशा तरेचे गोंयगाणें तळें, तशेंच कोलम तळें जें आसा हें आमचे कारापूर सरवण पंचायतीन एरिया आसा, हेजे टेंडर जाल्लें आसा. स्पीकर सर, कुडचिऱ्या तळें आसलेलें ह्या तळ्याचें सुद्दां टेंडर जाल्लें आसा. आमचे शिरगांव जी प्रसिद्ध देवूळ जें आसा लयराईचें त्या जाग्यार आसलेली धोंड टळी एक्सपान्शन आनी ब्युटिफिकेशन केल्लें आसा. त्या बद्दल जे धोंडाक लागून हें काम केल्लें आसा त्या बद्दल आशिर्वाद देवीचे तांचे सदोदीत लाभात रावतले. स्पीकर सर, आज अनेक जाग्यांचेर अनेक गांवांनी जी विसर्जन स्थळां आसलीं, गणेश विसर्जन स्थळां आसलीं किंवा जे आमचे धोंड वत्रस्त धोंड जे वेगवेगळ्या जाग्याचेर रावता त्या जाग्याचेर ही पोंड हॉली पोंड्स जे आसता ही बांदून दिवपाचें काम आमच्या जलस्रोत खात्यान केल्लें आहा. स्पीकर सर, ह्या बद्दल हांव तेंचें अभिनंदन करता, आभार मानता. मुख्य जी कामां आतां करपाक जाय तितून थोडेशे हांव पॉयंट आउट करता. स्पीकर सर, जे कॅनल थोडेशे लिकेज आसा हे कॅनल खंय तरी लायनींग करून घेवपाक लागून डिपार्टमेंटान पुढाकार घेवचो पडटलो. तशेंच डिसेल्टिंग ऑफ मेन रिवर्स जी वाळवंटी रिवर येता आमच्या सांखळेसून म्हणजे केरीसून जे येता, तशीच दिवचलची न्हंय जी कुडचिऱ्या गांवांसून येता, हे दोनूय मुख्य न्हंय आमकां आसा आनी त्या न्हंये पासून फ्लडिंग सिच्युएशन क्रिएट जाता. म्हणजे ह्यो डिसेल्टिंग केल्यार खूब तेंप जालो. स्पीकर सर, आज आमकां डिसिल्टिंगेचो जो विशय आसा तो गांभिर्यान घेवचो पडटलो आनी हे काम करता आसतना जे डिसेंबर जानेवारी अशें म्हणटा त्या वेळाचेर तें काम जावपाक जाय. स्पीकर सर, हे काम करता आसतना जे डिसिल्ट आसा ते वेवस्थीत रित्यान दुसरे कडेन ट्रान्सफर जावपाक जाय, थंयसरूच काडून थंयच घालूंक जायना हेजी खबरदारी आमकां घेवची पडटली. स्पीकर सर, आनी डिसिल्टिंग करता आसतना कितले डीप मेरेन तें वचोंक जाय हेजेर पूर्णता हेजे जजमेंट घेवचें पडटलें. स्पीकर सर, नाल्यार वयल्या वयर असो सकारो काडलो आनी सोडून दिलें अशें जावचें ना. स्पीकर सर, तेन्ना हें जेन्ना काम घेतलें तेन्ना प्रामुख्यान सगळ्यांनी सर्वे करप, आमच्या डिपार्टमेंटाचे अधिकारी आमकांय बी घेवन ती सर्वे जावपाक जाय आनी डिसिल्टिंग केल्या नंतरूय आमकां ती सर्वे पळोवपाक जाय. अशा तरेचे इन्स्ट्रक्शन माननीय मंत्र्यांनी तांकां दिवचें अशी विनंती करता. जे फ्लडिंग सिच्युएशन गेल्या वर्सा जालें, ह्या वर्सा पावस तितलो पडोंक ना म्हणून हें सिच्युएशन अंदू येवंक ना, पण ह्यान फुडें येवचें न्हू म्हणून हेजी दक्षता घेवची. आनी दिवचलची न्हंय आसा जी कुडचिऱ्या गांवांसून येता ही बिचोलसून डायरेक्ट सारमानस आनी मांडवीत फाट्याक मेळटा, ही सुद्दां रिवर डिसिल्ट बरे भशेन जावपाक जाय. स्पीकर सर, हे अशी एक विनंती करता. स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 71. स्पीकर सर, आमच्या
आणि मल्टीपर्पज सोसायटीचे जे काम असता ते सर्वीस दिणारे असता सर. स्पीकर सर, एक जर शेतकी खात्याची एक सोसायटी जर आसा जाल्यार तिका तेच्या कडेन फक्त सर्वीस प्रोवायड करपाची क्षमता असता. म्हणजे शेतकारांक हार्वेस्टिंग मशीन प्रोवायड करप, ट्रॅक्टर प्रोवायड करप, ट्रान्सप्लांटर मशीन प्रोवायड करप, हांकां तितून स्पीकर सर फायदो कांयच नासता. पण एक सर्वीस दिणारे हे काम ह्यो मल्टीपर्पज सोसायटी करता. आणि जे काम करता आसतना तांकां जो देस्पेस लागता तो देस्पेस थोडोसो सरकारान उचलचो. म्हणजे जे कश्ट तांकां दिवचे पडटा ते त्यांनी दिवचे अशी एक विनंती करता. परत एकदा डिपार्टमेंटाचे सगळ्यांचे अधिकाऱ्यांचे तसेच ऑनरेबल मिनिस्टराचे आभार मानता. तुम्ही पळयतात GNH. हो गया शुरू पहला सेमेस्टर, सीनियर सामने नर्वस फ्रेशर्स, लेक्चर्स, हैंगआउट्स, लेट नाइट रील्स, मस्ती वाले ये अपने व्हील्स. पहले प्यार की पहली राइड, Slowly, slowly matching vibe. Activa, 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 first love बोले तो Activa. आओ करें try एक नया पाथ, click your first, make your mark.